उर्वशी सांग की आता बायलां खातीर वेगवेगळ्यो फॅसिलिटीज आसा स्किमी आसा त्यो तुमच्या पर्यंत पावता सगळ्यो. आमी जनरल कॅटेगरीन पडटा. आमकां अशे स्किम्स खंयचेच हें जायना. तुका कितें दिसता जनरल कॅटेगरी गरज ना त्या स्किमांची? जनरल कॅटेगरीक आसा. आयज काल कितें आसा, रिजर्वेशन्स हे OBC ST SC हांकांच दिल्ले आसा. पूण आतां ST आनी SC भितर खूब कितें सुदारणा जाल्ली आसा. थोड्या जाणांक तांकां गरज ना. जी कोणाक सामकीच गरज आसा तांकां दिवपाक जाय. आनी थोडी जनरलूय अशी आसा जांकां बाबड्यांक गरज आसा पूण तांकां हें मेळना कित्याक दे आर इन जनरल कॅटेगरी. एज अ गृहिणी तुका कितें दिसता की बायलांक कितें सुदारणा बायलां खातीर कितें करपाक जाय सरकारान? बायलां खातीर सरकार करताच. म्हणजे आतां हितून जॉब्सान बी रिजर्वेशन्स आसा पळय, तितून थोडे रिजर्वेशन अशे वुमन्सा खातीर दवरूंक जाय. कित्याक आयज काल जेंट्सां बरोबर वुमन्सूय फुडें सरलेली आसा आनी खूब जाणां अशी शिकलेली आसा, शिकून सुद्दां तांकां कामां मेळना. थोडे आतां प्रायवेट सेक्टरान बी अशें कितें करता की जे लेडीज म्हणून तांकां घेयना, कित्याक नायट शिफ्टीक बी प्रॉब्लम जाता म्हणून. सो थंयसरूय मातशें तेंच्यांनी हें करपाक जाय, कित्याक नायट शिफ्टीक बी अशें वुमन्सांक घालपाक जाय जी कोण विलिंगली हें करपाक सोदता तांकां. बरें, तुका कितें दिसता बायलांचें मत, वोटींग मत प्लस तांचें ओपिनियन मत कितलें गरजेचें आसा आनी तें खरेंच सरकार मतीन दवरता किंवा सरकार तेजेर कितें तरी रिएक्शन घेता किंवा सरकाराची तेजी कितें प्रतिक्रिया आसा कशी? कन्सिडर करता. आफ्टर ऑल ते वोट न्ही, करता कन्सिडर. पण वोट पुरते कन्सिडर करता की तांचें मतूय तितलेंच वोट पुरतीत कन्सिडर करता. जशें तांकां वोट मेळ्ळे म्हणटकीर मागीर सगळें विसरता. बरें, तूं सरकाराचेर खूश आसा? सरकाराचेर आसा थोडे 50-50% आसाय बी आनी नाय बी. बरें, कितें बदल जावंक जाय कसो दिसता आतां? बदल म्हणजे हेंच बायलां खातीर म्हणटा न्ही तुमी, बायलां खातीर रिजर्वेशन दवरचें अशें म्हाका दिसता जॉब्सान. आनी हेच जे प्रायवेट सेक्टर बी आसा थंयसर तेंच्यांनी मेल्स जेंट्स आनी लेडिसां भितर भेदभाव न करता तांकां. तूं जेन्ना मत मारपाक वता तेन्ना तूं कितें पळोवन मत दिता, म्हणजे कितें कन्सिडर करता तूं? ते पयलीं काय आमकां कांय खबर नासता कित्याक डेवलपमेंट जातलो कशें कितें कात तें. पूण आमी एक आशेन मत मारता की कितें तरी बरें जातलें म्हणून. पण आतां इतलें सरकार आश्वासन दितात, दारादारांनी भोंवतात आनी आमी अमकेंच करतले हें करतले अशें हांगासर दिल्ली आसतली, पण ती कितपत पुराय जाल्या कशें? 20%. आनी बाकीचे 80% कितें एक्सपेक्टेशन? बरें, म्हाका एक सांगा की ज्यो बायलां खातीर वेगवेगळ्यो स्किमी आसात गव्हर्मेंटान ज्यो काडल्यात त्यो तुमकां खबर आसा खंयच्यो त्यो? तुका तश्यो चडश्यो ना, कांय आसा अश्यो. गृह आधार आसा, दीनदयाल आसा. बरें, ह्यो स्किमी तुमच्या पर्यंत पावतात सारक्यो? सगळ्यांकूच हेजो लाभ मेळटा असो ना, कांय जाणांक मेळना न्हू. आमी सद्या हांगा रावता पूण म्हाका मातशें न्हांवपाक बी मातशें हें जाता त्रास, म्हणजे भायर वयचें पडटा. म्हणजे सारको बाथरूम बी काय ना? ना ना हांगा बेश्टो आडस लावन आमी न्हांवपाक मातशें केलां. भायर न्हांव घरानूच म्हाका सगळे त्रास जाता. मातशें आयदनां बी घासपाक मातशें भायर वचचें पडटा तेन्ना मातशें म्हाजें घरूच एकदां हें जाल्यार पुरो. घराक लागून म्हाका हेल्प जाय आतां. हांव आसा आमच्या 3 हांगासरले जे मतदार आसात, आमच्यो ज्यो बायल्यो आसात तांच्या बरोबर आसा, जेंचें मत तितलेंच मोलादीक आसा, तेंचो आवाज तितलोच आमच्या सरकारा पर्यंत पावपाक जाय अशें आमच्या बरोबर ह्यो 3 हस्तिल्यो आसा. तांचे कडेन उलोवया आमी. नांव सांग तुमचें? सीमा प्रेमानंद गांवकर. सीमा, म्हाका सांग की तूं हांगासर आतां कितलीं वर्सां जालीं रावता? म्हाका 21 वर्सां जाली. 21 वर्सां जालीं. तुका दिसता 21 वर्सां भितर कितें बदल जाला ह्या वाठारांत? आमचो हांगासर तर कांयच बदल जावंक ना असो दिसता म्हाका. जाल्यार अशें कित्याक
हेका लागून कोणी येवन निवडून पूण लास्ट कितें आसा आमकां सगळ्यांक ती सांगो बी ना येयले जाल्यार अमको मनीस येवपाचो आसा तुमी येया म्हणून ते मोजकेत कोणूय आसूं ती हांव नांव घेयना पूण मोजकेत घरांनी सांगतात ती हय सगळ्यांक सांगल्यार सगळो लोक पावता ना ना पावना कसली स्किमूय येयल्यार ती आमच्या पर्यंत पावयना कळ्ळें हय पण तुमकां कितें दिसता की जे बायलांक खातीर फॅसिलिटीज आसपाक जाय ज्यो तुमच्या पर्यंत सारक्यो पावता त्यो आसात हांगासर आसा थोड्यांक मेळटा थोड्यांक मेळना अशें आसा सो भेदभाव कित्याक आसता ते म्हाका कांय खबर ना न्हू तेंच्या आतां मनान कशें कितें आसा तें आमी समज सगळो गांव आमचो एकूच म्हणटा पूण भितर ती दुयी आसतात न्हू आमी बायलो म्हणटात त्यो घरान आसतात आमकां खुबशे जे प्रश्न आसता हे आमकांच मुखार वचचें पडटा खुबश्या प्रश्नांक आमकां सामोरे जावचें पडटा आनी खुबश्यो समस्या आसता आमच्यो मदीं मेन ज्यो बायल्योच मुखार वतात बायलांकूच फेस करच्यो पडटा अश्यो कितें समस्या हांगासर आसा एक एक टायम अशें जाता 2-2 दीस उदकूच नासता अशें आसता आनी आमकां हांगा चडावो सगळो आमकां उदक बांयचेर वचून हाडचें पडटा निवळ उदक पियेतलें जाल्यार मग बरें उदकूय मेळना कोदूळ आसता कितें जाता चडाव सोडून तुमकां घेवन वचचें पडटा. बांयचेर वयचें पडटा देवळा कडेन वयचें पडटा बरें उदक खावपा हाडटलें जाल्यार ना जाल्यार हळशिल्लें उदक आमी हें यूज करता मेळटा तेन्ना आनी आमी सांठोवन दवरता उदक तेंय बी सांगता तुका हय उदकाक लागून तुमकां कितें दिसता हांगासर मेन म्हणटा तो उदकाचो प्रश्न तो एक तुमकां सुटोवचो पडटलो हांगासरलो आनी दुसरें आनी कितें म्हारगाय म्हणटा तूं आतां कशी वाडला ताजेर कितें म्हणटली म्हारगाय कितें कोण आमच्या सारकेले आसा पळय बेकार तेंचे हालत हे आसलेले मनीस वयर सरतले आनी कितें सांगू आमी म्हणटा हें जाल्यार पुरो असले सिलिंडर बी खरें कमी जावंक जाय अशें दिसता आमकां कितें ती सामकीच गरजेची वस्त न्हू घरान आमकां तेंच जाय पयलीं न्हू तेंच मेळना आमकां एक एक टायम घर खर्च तुमी कशें मॅनेज करतात मागीर मागीर करचें पडटा आमी आतां जॉयंट फॅमिली आमकां आमचें जाता तशें म्हाजे फॅमिली बरी आसा म्हणून हांव बरें आसा अशें म्हणटा आमकां चडशे बायलांक अशें काम अशें हांगा कितें आसलें न्हू जाल्यार काम बायलांक अशें लावपाचें अशें ह्या वाठारान अशें गव्हर्मेंट कोण कामाक ना बायलां अशीं कोण कामाक ना बायलांक आनी गव्हर्मेंट कामाक ना 60 म्हाका आतां लग्न करून तेज्या पयलीं जालां लग्न न्हू हांगा नासलीं पूण 60 वर्सां जालीं हांगा येयल्यारूच आसा तशेंच आहा मेळटा न्हू तितूर लायटीचें बील उदकाचें बील आनी अशें कोणी दिता तें अशें कोणी वळखीचे पळय आसा न्हू कोणी तांदूळ दिता कोण हें दिता तें दिता हें करून हांव खाता बरें तुका दिसता की सरकार तुमकां मदत करता कसो सरकाराची मदत जाता तुमकां कोण करता मदत आतां पळय इतले बुट्टी येयले सगळ्या लोकांक मदत केले म्हाका फक्त ते बाबान ते 10,000 रुपया दिल्ले आनी तुमचें नुकसाण खूब जाल्लें हांगासर खूब हे सगळ्या लोकांनी दिल्ले ते मातशे कोणी येल्ले गेल्ले पळय तेंच्यांनी दिल्ले ते हातरून कामरून म्हणटा ते तेंचे दिल्या सगळ्या लोकांनी दिला हय. सरकाराची फक्त 10,000 इतलीच मदत हय. केली तुमकां आणि हे पळय माझे घराचे पळय कितें कितें जालां न्हू सकल पळय सगळे दारां मोडल्या सकले रुमाचे हां सगळ्या फूल फूल उदाचे हे सगळे अजून शीत करूना भांडी आणि शीत शीत करूना हे पळय सगळे आमच्या दोन उभे हाती कुठे हाती हाडून लोकांचे घरांतले हे सगळे पण ते टीव्ही मोडल्या फ्रीज मोडले सगळे फ्रीज मोडले टीव्ही मोडले हे अजून तिथे पाड्यान कुणी दिला ते तुका टाइम पास जायना ती हाडून ते सगळे मोडले ते सगळे कांयच करूंक ना हां सगळे हे गेले वयले पयले सगळे तिकडे खूब असली म्हजे मदत ते सगळे गेले ते खंय खंय उरले न्हू खातीर ते हाडून उडयले आनी ते वटेन पळय शॉकच येतो आमच्या सारके ते वटेन सारके पळोवंक मेळटले तुका हे वटेन
तुका गावाची कळते पळय तू देवता कशी घ्या ना हांव आतां हे म्हाज्या पांयान तें जायनासलें शक्य नाही पण आता हांगासर तुमचे रूम आशिल्ले हय रूम हा 2 ते दाराक बेश्टे हाडून दवरल्या कित्याक तो म्हणजे हांगा सगळे उदक येवन तुमचे सगळे हांगा वाट जाल्ली हांगासर तुम्ही पळोवंक शकता ह्या घरान इतले उदक आयिल्ले हे उदकान सगळे भरलेले हे सगळे हांगा पिड्ड्यार जाला म्हणजे तांकां हाजो आतां कांयच उपयोग ना म्हणजे दारां मोडले हांगासर तुम्ही पळोवंक शकता की तेंचें वॉशिंग मशीन मोडला म्हणजे सगळे हांगासर वाट लागल्या अशी तुम्ही पळोवंक शकता हांगासर की जे तेंची दारां आसात जेंचो वॉटो आसा हांगा सगळे टायल्स जे आसा सगळे पिड्ड्यार जाला आणि इवन हांगासर अश्यो खिडक्यो पळोवंक शकता त्यो सुद्दां सारक्यो मोडल्या ही जनेलां सगळीं जनेलां हांगासर तुमी पळोवंक शकतात जनेलांचे आरशे फुटल्यात म्हणजे ह्या जनेलांतल्यान कोणूय भितर येवं शकता हांगासर आणि तिचे कडेन इतले पयशेय ना की ती हे सगळे ही हांगासर हे रिपेर करून घेवं शकता सारके करून घेवं शकता हे सगळे तुमी जनेलां पळोवंक शकता हांगा इवन तांचे मेज सगळे मोडला सगळे जनेलां हांगासर मोडल्या रेशन कार्ड मात करी जायनाले म्हाज्या हांगा कित्या खातीर म्हणटा करिनासले ते तूं वयली म्हणलाले आनी हांगा म्हाजे हांव आतां पनास हे स्वतंत्र जाल्ल्याक मेल्या गोंयान आमी हांगा तसा कितली आनी गोंयचोच म्हजो घोव राव गे आणि मत मारपाक तुका व्हरता मत हय दिताय तू हय आणि तुझे राशन कार्ड जायना म्हणटा तू. जायना म्हणटा हे मागीर तेन्ना तुवें विचारूंक ना ती ताल्ले म्हज्या गोवान हय. गोंयचोच न्हू तो हय. साखळीचो हय. मागीर तुवें ते तेणे खूब केले खटपट जायना म्हणलाले ते हांगासरले लोक तो म्हाका सांगनासलो कितें कारण दिल्या ते ते मत आसूं झक मारूं म्हणून आमी बी ओगी रावले मत मारपाक वतात हय वतास तू आतां इतले वर्सां आतां मत मारता ते मागीर तुजो गृह आधार बी आसा केला ते तुवें गृह आधार ना म्हजे करूंक ना ना कित्या खातीर करूं नाशिल्लो गृह आधार म्हणजे कितें तुमकां ती म्हयन्याक कितले 2000 कितें मेळटात ते जाणटेल्यांचे काय दिवना तुमकां फॅसिलिटी ती भायर ते कर म्हणल्यार कोण आयकना हांगा हांगा पंच बीन तांकां सांगलें हांवें म्हणजे आतां 2000 करा म्हणून हय. पळया जाता जाल्यार पळया आतां म्हाज्या घोवाक 4 सोंपून 5वो लागलो तरी हांगा कोणूच येवन विचारिना फक्त मतां येणार येता तळ्याचेर येता. मतां घाला म्हणून तुका आतां कितें आसा सरकारा कडल्यान कसल्यो अपेक्षा तुका जाता म्हाका म्हणटा ते मात तरी ते 2000 म्हाजे मातशे करचे आनी घर मातशें म्हाज्या नांवार जावचें अशें इतलेच उपाय आनी म्हाजें हे घराचें कितें मेळटा जाल्यार हें सारकें करून घेतली जाल्यार फाल्यां पावसान परत आसा ते बी मोडटाले आसा ते बी म्हणून हांव म्हणटा जावन कितें तुमी मदत केल्या जाल्यार म्हाजें हें न्हू नाजाल्यार हांगा कोण म्हाजी मदत करणारे ना सगळे कोणीय देवानी मदत करचे सरकारान करचे लोकांनी करचे म्हाजे कोण ना म्हाजे म्हणून म्हाजेर दया करचे तेंच्यांनी कोण येता आनी कोण वयता ते आतां मता येळार सगळे खबरी सांगता मागीर खंय सांगता बरें करून म्हाजें कितें हें पळय तुमी तर पळोवन गेल्या जाता कितें तुटला कितें मोडला कितें जालां ते कोणी मदत करचे सरकारांनी करचे गांवांनी लोकांनी बी करचे मदत आमी आसा सत्तरी तालुक्यांतल्या गांजा ह्या वाठारान आणि तुम्ही हांगासर पळोवंक शकता की प्रत्येक बायलेचो हांगासर एक वेगळो प्रश्न आसा वेगळो तांचो मागीर तांची समस्या आसा आणि हे आमी आयकत आसात हे आमी तांचे कडल्यान भासाभास करीत आसात आणि जाणून घेवपाक पळयतात आमी तांचें मत